केंद्र सरकारान स्थापन केल्ल्या म्हादय प्रवाह अधिकारिणी पंगडान गोंयच्यान म्हादयच्या पळोवणेक सुरवात केली। सुरवेक हो पंगड महाराष्ट्रांतल्या न्हंयच्या पात्राची पळोवणी करपाचो आशिल्लो, मात कांय तांत्रीक अडचणीक लागून म्हादय प्रवाह अधिकारिणीन 4 जुलय सावन गोंयांतल्यानूच ह्या पळोवणेक सुरवात केली। म्हादय प्रवाह 7 जुलयाक कर्नाटकांतल्या कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या बांदकामाची प्रत्यक्ष पळोवणी करतले। उपरांत 8 जुलयाक प्रवाहाची बंगळुरांत दुसरी बसका जातली। आयतार दीस ही जी टीम आसा ती परत बेळगांव वतली। बेळगांव हांगासर वचून जो कळसा भांडुरा नाला जो आसा तेची पळोवणी करतली। ताच्या उपरांत हायड्रो पावर जनरेशन प्लांट सायट जी आसा त्या सायटाची पळोवणी जातली आनी कणकुंबी ती सगळी जी एरिया जी आसा तातूंत डायवर्ट करतात म्हादयचें पात्र डायवर्ट करपाचो प्रयत्न जालो तो सगळो पार्ट पळोवपाचो जो दीस आसा तो 7 तारीख म्हणजे आयतार दीस ते पळोवणी करतले। आनी 8 तारखेक सेकेंड जी मिटींग आसा ह्या प्रवाहाची ती मिटींग कर्नाटकान जातली बेंगलोर हांगासर। पयली मिटींग जी आसली प्रवाहाची ती गोंयांत जाल्ली। ही सेकेंड मिटींग आसतली जी 8 तारखेक 8 जुलय ह्या दिसा कर्नाटकान जातली। म्हादय रिव्हरचेर ह्यो अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येता। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। हांव मॅक्स आनंद पणजेच्यान।